संगीत रावता आमका सांभाळ चलयता ताचे बागारेर कोण आसा संपूर्ण प्रेम करतलो आसो सांगता गांधीता वाटो देव आसो आचे बागारेर कोण आसा संपूर्ण प्रेम करतलो आसो सांगता गांधीता वाटो देव आसो काकुळताची निवोनी पीर मोती सगर्यो तूं वेची गन्याक पोटून धरता आपल्या श्रुतान नाडयता पापाक दिता तांकां भूत पेशीण मेळयता आपले सर्वांक तांकां तांचे दैवयेक जाता मोगाळिश्टाचे झुजोम्या सत्सातान मोकरतेल्या मातां सर्वांक तुजो मुखार सर्पण करता नमस्कार साधु आमचो इश्टाचो Jesus काबारी नेहमी आम्ही बघून तुका कृपाई सरकारी तू लोक जेजू मोगाळ उदार कितलो मोगाळ इश्टांचो आमचे संगीत दीस रात रावता आमकां सांभाळ चलयता ताचे बागारेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत करतलो आसो सांगत आमकां दिता वाटो दैवीक मोगाचो ताचे बागारेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत करतलो आसो
सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो. उमगाळ भावा भयणीनो, सर्वां एक घडीभर आमचे तकले बागावनो सक्रामेंतांत हजर आसल्या जेजूक आमी नमस्कार करया, ताका आमी आराधन करया आनी मौनपणी थोड्यो घडयो ताचे कडेन आमी उलया. कशें आमच्या मोगाच्या व्यक्तीक मेळटच आमी सुरवेर संतोश पावोन त्या व्यक्तीक आमी नमन करता आनी त्या व्यक्ती कडेन सुरवेरिल्लें सूख दूख आमी उलयता गी. तशें आमचो सोमी, आमचो मोगाळ इश्ट आमचे सवें दीस रात रावचो ह्या आल्तारीर आमकां मेळोवंक आज आयला. तर आमी सर्वां दिंबेर आसले कडेन थोडो वेळ ताका आमी आराधन करया, नमस्कार करया, ताजे कडेन आमी उलया. कोणाकी दिंबी घालूंक कस जाता जाल्यार तुमी बसले कडेनच सोम्याक आराधन करियेत, नमस्कार करियेत. थोडो वेळ आमी सोम्या कडेन उलोवया. आमकां कितें ताका सांगया म्हण बगता तें आमी ताका सांगया. कोणाय कडेन सांगूंक जायनातलें, कोणाय कडेन सांगया म्हण चिंतून मागीर नाका म्हण बगलेलें, कोणा कडेन सांगचें म्हण चिंतून आमच्या मतींतच आटयल्ल्यो संगती सर्व आमी आतां सोम्याक सांगया. ताजे कडेन थोडो वेळ आमी उलया. वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानि वंदन करू कष्ट दुःखांचे समर्पिता. आराधनानि वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. मोगाचेनो आमी आतां एक गीत गायलें, दुलोब जेजू मोवाळ उदार. कितलो मोवाळ इश्ट आमचो आमचे सवें दीस रात रावता, आमकां सांबाळन चलोवन व्हरता. बोवा परबायेचें गीत. हें गीत घडलोलो एकलो व्यक्ती तरणाटो जोझफ स्क्रिवन म्हण ताचें नांव. ताच्या जिणयेंत घडलेलीं गणितां हें गीत घडोवंक ताका कारण जातात. जोझफ एक तरणाटो एका चलयेच्या मोगार पडलोलो आनी त्या चलये संगी लग्न जावन संतोशान जियोंक म्हणून ताणें आनी त्या चलयेन चिंतलेलें. काजाराच्या थोड्याच दिसा आदीं तो आनी ताचें जावंक आसले होकाल एका न्हंय तडीर आसल्या कडेन औचित्य अवघड जावन ताणें लग्न जावंक आसलें चेडूं न्हंयच्या उदकांत व्हाळोवन वेता.
मरण पावता. जोझफ स्क्रिवन सगळोच सुदेदेसपर जाता, पिसांतूर जाता. आयर्लंड तावन ताजो गांव ताजो देश सोडून कॅनडा देशाक वेता. ताच्या गांवांत ताणें मोग केल्ल्या चलयेचो उडास ताका दोस्तलो, ताका जियोंक कस जातलें पयस तो वेता. वळख नातल्या गांवाक, वळख नातल्या लोकां मदें, आनी थंयसर वचून त्या गांवांत आशिल्ल्या लोकांच्या गरजांक पावता. प्रायस्तांक कुमोग करूंक वेता, गत आदारणांतल्यांक आदार दिता. फकत ताणें काजर जावंक वेच्या त्या चेडवाची तो उडास विसरोवच्या खातीर मस्त प्रयत्न करता. दुखेस्त तो आसता. आनी त्या वेळार आनी एका चलयेची, स्त्रियेची ताका वळख जाता. 4 वर्सां तांचो संबंद. लग्नाक ती आलोचन करता आसतना लग्नाच्या थोड्याच दिसा पयलें कळीत जाता की ताणें लग्न जावंक वेची ती स्त्री, ती चली, तिका कॅन्सर पिडा जावन ती निमाण्या अंतर आसा म्हणून. आनी परत एक आघात. जोझफ पिसांतूर जाता, कित्याक कशें, देव कित्याक कशें करता म्हणून. फाटीं ताज्या आवयक एक कागद तो बरयता. म्हाका जियोंक मन ना, म्हाका जियोंक नाका, म्हाका जियोंक असाध्य. आनी त्या वेळार कोणाय लागीं वचोंक जायनासतना जोझफ एका इगर्जे भितर रिगता. आनी थंयसर सक्रामेंता मुखार दिंबेर पडोवन मागणें करता. आनी त्या मागण्याचो फळ जावन आमी आत्तां गायलेलें तें गीत, दुलोप जेजू मोवाळ उदार. कितलो मोवाळ इश्ट आमचो, आमचें सवें दीस रात रावता, आमकां सांबाळन चलयता. हें गीत तो बरयता. भाव भयणीनो, आमची सबारांची बोगणां हिंच जावंक पुरो. आमच्या जिणयेन सबार पोटी सबार रितींनी आमी कश्टल्याव, आमकांय त्रास भोगल्यात, आमी पिसांतूर जाल्याव, आमी देदेस्पर जाल्याव. आनी ह्या वेळार कोणाय लागीं वचोंक जायनासतना आमी आज भोवशा आमच्या जिणयेची पुरासण, कंत, बेजाराय, पिडा शिडा, आमच्या मतींत आसलीं सवालां आनी आमची जिणयेची सर्व संगती मुखार कितें घडत गे म्हणली भिरांत, कावजणी, आकांत, हे सगळे घेवन आमी हांगासर ह्या आराधनाक आयल्याव. तर आमी परत एक फावटी तें एक चरणां, जेजू दुलोप जेजू मोवाळ उदार, तें गीत आमी गावया. आमी ताका सोदून आयल्या म्हणून आमी सोम्याक सांगया. खाली उतरांनी मात्र न्ही, त्या कंतराची तीं उतरां आमच्या काळजाच्या गुंडायेतावन येवं दी. आनी सोम्याक आमी हरसून ताका आराधन करन आमी गावया. दुलोप जेजू मोवाळ उदार, आमच्या काळजांत तावन तीं उतरां येवं दी. दुलोप जेजू मोवाळ उदार, कितलो मोवाळ इश्ट आमचो, आमचे संगी दीस रात रावता, आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बगार हेर कोण आसा, संपूर्ण प्रीत मोग
करतलो ताचो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो ताचे बगार हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो ताचो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो नमस्कार तुका सुमियान जेजू नमस्कार तुका सुमियान जेजू नमस्कार तुका सुमियान जेजू नमस्कार तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू स्तुति तुका सुमियान जेजू तुका सुमियान जेजू स्तुति तुका सुमियान जेजू तुका सुमियान जेजू महिमा तुका सुमियान जेजू तुका सुमियान जेजू महिमा तुका सुमियान जेजू तुका सुमियान जेजू जय जय तुका सुमियान जेजू जय तुका सुमियान जेजू जय जय तुका सुमियान जेजू जय तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू नमस्कार तुका सुमियान जेजू तुका सुमियान जेजू दिनवास तुका सुमियान जेजू तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू भोवमगळा जेजू म्हज्या जिणयेन परत एक फावटी तुजे समोर दिंब्येर आसून बसून तुजें आराधन करूंक तुवें म्हाका फोव केलाय तुका हांव अर्गां दितां जेजू आयचो हो नवो दीस म्हज्या जिणयेन तुवें म्हाका फोव केलाय आज सकाळीं बऱ्या भलायकेंत उठोन ह्या पवित्र थळाक ह्या पवित्र जाग्याक येवंक तुवें म्हाका फोव केलाय तुका हांव अर्गां दितां तुका हांव होगलाप दितां तुका हांव आराधन करतां तुका हांव दिन वाजतां तुका हांव जय जय म्हणटां हांवें चिंतून नातलें परत एक फावटी ह्या सुवातेक येवंक म्हाका मेळत तुजे समोर दिंब्येर आसून तुजें आराधन करूंक म्हाका फोव जायत म्हाका कळीत नासलेलें पूण तुज्या उदंड दयेन तुज्या मोगान तुज्या काकुळटीन आनी तुज्या बेसांवान तुज्या मोगान तुजे काकुळटीन परत एक फावटी ह्या सुवातेक तुवें हाडलाय मगळा जेजू हे वर्तें भाग तुवें म्हाका फोव केल्लें ह्या खातीर हांव तुका दिन वाजतां हो थोडो वेळ ह्या सुवातेर तुजे सवे हांव करचीत आसतना तुजे कडेन उलोवंक तुवें उलयल्लें आयकूंक तुका पळयोवंक दादोशी जावंक आनी उपरांत मिसाच्या बलिदाना वेळार तुका म्हज्या काळजांत घेवन ह्या दोंगरांत हांव देंवोन हांव म्हज्या घरा वेता आसतना तूं खंडीत जावन म्हाका दादोशी करून धाडटलोय म्हणून हांव पातयेतां ह्या संवसारांत आसतना जेजू तुजे लागीं आयिल्ल्या कोणायकी तुवें बेजारायन धाडूंक नाय खाली हातांनी धाडूंक नाय रित्या हातांनी तुवें नगा पाटीन धाडूंक नाय ताणें विचारलें दिन आसतना तुवें नगा पाटीन धाडूंक नाय हळयेंतल्यांकी जावं पुरो तुज्या उतरांनी जावं पुरो तुज्या अजापांनी जावं पुरो तुज्या सांगातपणांत जावं पुरो तुवें तांकां आपडलेल्यान सगळ्यांकी संतोश भरीत करून दादोशी करून तुवें तांकां पाटीन धाडलें आनी आज ह्या सकाळींच्या वेळार हांव हांगासर आयलां तूं खंडीत जावन म्हाका रित्या हातांनी पाटीन धाडिनाय म्हणून हांव बरो आसतां जेजू आमी इतलीं जाणां हांगासर तुजे समोर आसा तुजें आराधन करूंक आमी जमल्या
आम्ही मात्र नाही, संवसारांतल्या सर्व गरजांनी, कोपेलांनी, आराधनाच्या कोपेलांनी, कोवेंतांत आशिल्ल्या त्या ल्हानशा कोपेलांनी, व्हडल्या इगर्जांनी, बाजिलिकांनी तुजे समोर आज ह्या घडये लोक दिंबेर आसून तुजें आराधन करनासा. त्या सगळ्या लोकां सवें, त्या सगळ्या तुज्या भावा भयणी सवें, त्या सर्व तुज्या भुरग्यां सवें आमी हांगासर मेळ्ळे हांव तुजें आराधन करूंक. न्हयच ह्या संवसारांत बगार सर्गी तुज्या सदरे मुखार थंयसर आसले ते देवदूत, आंज बडवे, राखण बडवे, सांत भक्त, नितळ जाल्ले आत्मे, त्या आंजांचो खोर सगळो थंयसर तावन तुका आराधन करनासा. आनी त्या सर्व तुज्या मोगाच्या सवें हांगासर आमी इतलीं जाणां आसा हांव तुजे समोर. आमी तुजें आराधन करता हांव सुमया. मागण्या पैकी उत्तम मागणें जावन आसा तुजें सवें फकत वेळ कुटसूनचो तुका पळयोवचें, तुका आराधन करचें. सगळ्या संवसारार आशिल्ल्या तुजे समोर दिंबेर आसून तुजें आराधन करच्या त्या तुज्या भुरग्यां सवें, सर्गी आशिल्ल्या त्या सर्व दुतां, नितळ जाल्ल्या आत्म्यां सवें हांवें तुका आतां आराधन करता. भाव भयणीनो, आमी गीत गावया. आराधन कर बापा, आराधन कर पुताक, आराधन कर पवित्र आत्म्याक, आराधन कर त्रिएक देवाक. आराधन कर बापा, आराधन कर पुताक, आराधन कर पवित्र आत्म्याक, आराधन कर त्रिएक देवाक. आराधन कर बापा, आराधन कर पुताक, आराधन कर पवित्र आत्म्याक, आराधन कर त्रिएक देवाक. परत एक उडी. आराधन कर बापा, आराधन कर पुताक, आराधन कर पवित्र आत्म्याक, आराधन कर त्रिएक देवाक. वेळ आयला आराधनाचो आसलेल्या पातयेवचो. वेळ आयला आराधनाचो आसलेल्या पातयेवचो. आराधन कर सतांतूं कर, आत्म्यांतूं कर, सत्तींतूं कर. आराधन कर सतांतूं कर, आत्म्यांतूं कर, सत्तेंतूं कर. आराधन कर बापा, आराधन कर पुताक, आराधन कर पवित्र आत्म्याक, आराधन कर त्रिएक देवाक. वसाना का दोंगर सोडून वेळ आपलो विबाडून. वसाना का दोंगर सोडून वेळ आपलो विबाडून. आराधन कर सतांतूं कर,
आत्म्यान तूं कर, सक्तीन तूं कर, आराधन कर, सतान तूं कर, आत्म्यान तूं कर, सक्तीन तूं कर, आराधन कर बापा, आराधन कर पुता, आराधन कर पवित्र आत्म्याक, आराधन कर त्रिएक देवा, आराधन कर बापा, आराधन कर पुता, आराधन कर पवित्र आत्म्याक, आराधन कर त्रिएक देवाक, आराधन कर त्रिएक देवाक, आराधन कर त्रिएक देवा. मगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या सोम्या समोर आसतना पयल्यान पयलें ताणें आमकां केल्ले सर उपकार, ताणें आमचेर दाखयल्लो मोग, ताणें आमकां दिल्लीं सर्व आशिर्वादां आमी उडासा काडूंक जाय. फाटल्या सुमार 1.5 वर्साच्या की चड काळांत हांव न्हू आमी सर्वां आनी सगळो संवसारच म्हणयत एका तराच्या कश्टांत, आघातांत, भिरांतेन आशिल्लो आनी आजुनूय आसा. ह्या दिसांनी सबार गडीतां घडोवन आसात संवसारार. सबारच्या गांवांनी, आमच्या देशांत, आमच्या राज्यांत सयत आमी सोम्याचे पटलावदारी म्हणल्या खातीर आमचेर अपवाद आमच्या विशयान नाका जाल्लें, भोव कीळ रितीन आमच्या विशयांत उलयिल्लें आसा. फाटल्या दिसांनी येवचो पावस, वारें, वादळ आमी चिंतता आसतना मुखार कितें घडत गी. उत्तर भारतांत रैतांनी तांचो दिसपट्टो ग्रास जोडूंक केल्ली सगळी कृशी वळोवन गेल्या, कुसोवन गेल्या, नाश जावन गेल्या. आमच्याच गांवांत रैतांनी काडलेल्या कश्टाक बेळें बरें जाल्लें जाल्यार तीं घरा भितर हाडूंक तांकां मस्त त्रास जाले, मस्त नश्ट जाला. सबारसो लोक आदल्या वर्सा आमचे सवे आशिल्लो, भोवशा ह्या पवित्र तळार आयिल्लो. औनुच्या वर्सा ह्या दिसा आमचे सवे नांत. सबार कुटुंबांनी पिडा येवन सबार तरांनी लोक कश्टलो आसा. कितलीं जाणां ल्हानशीं नेणटीं भुरगीं आवय बापायच्या मरणा वरवीं अनाथ जाल्लीं आसात. कितलेशा घरांनी तांच्या एका मोगाच्याक वांचोवच्या खातीर ताणें कितेंय इल्लेशें पुंजावन दवरलें सगळें तें कोटसून ताचो मोगाचो व्यक्ती मरण पावून सगळें होगडायलेलीं कुटुंबां मस्त आसात. कितले जाणांक काम नासतना मुखार कितें जायत, भुरग्यांचें शिकप, कुटुंबाचो दिसपट्टो ग्रास कसो चलोवन वचचो,
व्यापार वहिवाटान मस्त नश्ट जाल्लीं सबारसो लोक आसा आनी भोवशा आमी असले सबार रगडे बोगल्यात जावंक पुरो. पूण भाव भयणीनो, ह्या सर्व संदर्भांनी ह्या सर्व सन्निवेशांनी आमकां एकल्यान सोडून घालूं ना. कोणूच ना म्हण आमकां बोगिल्ल्या वेळारी, सगळ्यांनी आमचो हात सोडला म्हण आमकां बोगल्यारी, एकल्यान आमचो हात सोडूंक ना, एकल्यान आमकां सोडून घालूंक ना. इजाया प्रवाद्यान सांगच्या बरी, तुज्या आवयन तुका सोडल्यारी हांव तुका सोडिचो ना. तुज्या मोगाच्यान तुका सांडल्यारी, तुज्या इश्टान तुका सांडल्यारी, तुज्या भुरग्यांनी तुका सांडल्यारी हांव तुका सांडिचो ना. तुजें नांव म्हज्या तळव्या हातार हांवें बरयलां. तूं तुज्या आवयच्या गर्भांत एक ल्हान जीव आसतना तावन हांवें तुका विंचून काडलां. तूं म्हजो, तुजो हांव अपरिमीत मोग करतां. तुजो मोग शाश्वत. तुज्या जिणेच्या अखेरे पर्यंत हांव तुजो मोग करतां. त्या गिरगुंजाच्या की लिल्ले फुलांच्या की कितलो मोलादीक तूं. तुज्या माथ्याचे हरये केंस लेगून मेजून दवरल्यात. असलें बरवसो दिवचें उतरां म्हाका संबोधीत करून उलयल्लो म्हजो स्वामी, म्हजो इश्ट, म्हजो सोडवणदार, म्हजो जेजू हर एका घडये आमचे सवें आसुल्लो, म्हजे सवें आसुल्लो. सबार फावटी आमकां ताजो उडास नातलो जावंक पुरो, पूण ताका आमचो उडास आसुल्लो. सबार फावटी आमी ताजे विशयान चिंतूंक नातलें जावंक पुरो, पूण तो आमचे विशयांत चिंतून आसुल्लो. सगळें सारकें आसतना हांव ताका विसरलो जावंक पुरो, पूण तो म्हाका विसरूंक ना. म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताचे कश्ट पुरासाण सोंसून जीवन जिवंक असाध्य म्हण म्हाका बगुल्ल्या वेळार भोवशा म्हाका चलोवंक कस जाता म्हणून ताणें म्हाका उखलून व्हेल्लें आसलें जावंक पुरो. आज गुवन हांव पळयत आसतना हांव कशें ती घडी उतरोवन आयलो, कशें त्या परिस्थितींत पाशार जावन आयलो म्हणून म्हाका सवाल येता सर, हांव थंय चलोवन आयिल्लो न्हय. म्हज्या सुमयान म्हाका उखलून धरलेलें, ताणें म्हाका उखलून व्हेल्लें, ताणें म्हाका उखलून हांगासर हाडून पायिल्लें. तर आमी त्या सुमया ते आमचे उपकारी मन दाखया. थोड्यो घडयो फाटल्या वर्सांनी, फाटल्या दिसांनी, फाटल्या म्हयन्यांनी घडलीं घडितां जावंक पुरो आमच्या खासगी जिणेंत, जावंक पुरो आमच्या घरांत, जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत. आमी नियाळाक आमच्या मतीक हाडया, उडासाक हाडया आनी घडितां सुमया समोर दवरून आमी ताका अर्गां दिवया. तुमचे जबाब जावं दी. अर्गां आनी होगळाप तुका सुमया जेजू, अर्गां आनी होगळाप तुका सुमया जेजू.
आयचो हो पवित्र दीस आमकां सर्वांक तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू ह्या पवित्र थळार येवंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू आज सकाळीं बऱ्या भलायकेन तुवें आमकां उठयलेल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या घरांत हांव सुटोन हांगासर येवन पावता प्रियान तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू हो थोडो वेळ ह्या दोंगरार कडसूंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू हें पवित्र थळ पवित्र सुवात आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू ह्या सुवातेर आयिल्ल्या सर्वांक तुज्या आशिर्वादांनी तुवें भरलेल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू दिसपट्टो ग्रास तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या कश्टा वावंटीचो फळ तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या कुटुंबांत तुवें दाखयल्ल्या दये खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांचेर वतलेल्या सर्व आशिर्वादां खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या मोगा मायपासा खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या भावार्था खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू तुज्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन तुवें आमकां रचलेल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू आवयच्या गर्भांत 9 म्हयने आमकां तुवें सुरक्षीत सांबाळलेल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू ह्या संवसारांत एक मनशाचें रूप घेवन जिवोवचें भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू आमी जल्मल्ल्या घडयेंतावन ह्या घडये पर्यंत विशेष तरान तुवें आमचें जतन घेतलेल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू सबार फुडें आमच्या मुखल्यान फाटल्यान बगलेक रावन आमकां आदार दिल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू जिणी कश्टांचे जाल्ल्या वेळार आमकां तुवें तुज्या गोपान दिवन चलोवन व्हेल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या दोळ्यान दुकान दिवंक आसतना ती तुवें मोगान पुसलेल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू पिडे शिडेन आमी आसतना आमकां तुवें आपण गूण केल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू निराशे जाल्ल्या वेळार धैर्यान तुवें आमकां भरलेल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू मुगल्या जिणयेची चिंता आसतना बिरान आमकां दिसतना धैर्यान तुवें आमकां भरलेल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू पिड्यान पडोवन कटल्यार आसतना आमकां तुज्या सांगातपणान तुवें भरलेल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या कटल्यार बसून आमकां धैर्यान तुवें पळयल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू मोगाच्या मनशा मुखांत आमचें जतन घेतलेल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू दिसपट्टो ग्रास तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू तो दिसपट्टो ग्रास जोडूंक आमकां विविध वाटो तुवें दाखोवन दिल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू कामाक वेता आसतना पाटी येता आसतना तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू विघ्न अनवरांतले आमकां तुवें निवारलेल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या कुटुंबांनी आसलेल्या मालगड्यां खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू परगांवांत आसलेल्या आमच्या मोगाच्यांक तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू तांच्या त्यागाचो साक्रिफायसाचो फळ जावन दिसपत्रो ग्रास तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू आमच्या कश्टां वावंटीचेर आशिर्वाद घालून आमच्या कुटुंबाचो पोस तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू भवार्थी कुटाम तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू पवित्र सभेचे सांदे जावचे भाग तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू तुजेंच मास आमकां दिवन आमच्या आत्म्याचो पोस तुवें केल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू कुमसाराच्या सक्रामेंता मारिफात आमचे पातकां तुवें बक्षिल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू कोणेय आमकां सांडल्यार तूं आमकां सांडिचो न्हय म्हणल्या बरोबरचें उतरां आमकां सांगलेल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांत आमचे कडेन सदांच दिसपट्टें उलयलेल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू कोणेय सांडल्यार तूं आमकां सांडिचो न्हय म्हणलो बरोवसो तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू फाटल्या 2 वर्सां तावन पिडे शिडे तावन आमकां तुवें निवारलेल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू आमचें जिवीत कश्टांचें जाल्ल्या वेळार तुवें आमकां सुदारसून व्हेल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जेजू आमकां सांगात तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या तुज्या मोगान आमचें जतन घेतलेल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या वारें वादळांतलें आमकां निवारलेल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या जगलांतलें गडगड्यांतलें तुवें आमकां बाचाव केल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या उदकांतलें आवरांतलें तुवें आमकां निवारलेल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुम्या वारें वादळ
वादळांतले तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर गाणी होगला तुका सुम्या वायट स्पिरितांतून तुवें आमकां सांबाळलेल्या खातीर गाणी होगला तुका सुम्या दुस्मनांतावन तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर गाणी होगला तुका सुम्या जीवदाळीतावन मन जातीतावन तुवें आमकां सांबाळलेल्या खातीर गाणी होगला तुका सुम्या सर तरच्या वायटांतले तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर गाणी होगला तुका सुम्या आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी गिन्यान मत दिल्ल्या खातीर गाणी होगला तुका सुम्या ताणें इस्कॉलाक वयतना पाटी येता आसतना तुवें ताका राखून व्हेल्ल्या खातीर गाणी होगला तुका सुम्या त्या भुरग्यां मारिफात आमच्या कुटुंबांत तुवें संतोष दिल्ल्या खातीर गाणी होगला तुका सुम्या आमच्या कुटुंबांत शांती समाधानाचें वातावरण दिल्ल्या खातीर गाणी होगला तुका सुम्या बक्षाण्याचो स्पिरीट तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर गाणी होगला तुका सुम्या आमची आत्मीक सेवा करूंक याजकांक तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर गाणी होगला तुका सुम्या तांच्या सेवे मारिफात दादोशी तुवें आमकां केल्ल्या खातीर गाणी होगला तुका सुम्या निसाच्या बलिदाना वेळी तुमच आमकां मेळोवंक आयिल्ल्या खातीर गाणी होगला तुका सुम्या तुजे समोर येवन तुका आराधन करचें भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर गाणी होगला तुका सुम्या तुवें आमचे दाखयल्या दय आनी काकुळते खातीर गाणी होगला तुका सुम्या थोडो वेळ भाव भयणीनो मौनपणी आतां उचारी नातले सबार गरजो सबार बेसांवां आशिर्वाद आमकां मेळ्ळ्यान जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत कसलें कार्य जाल्लें आसा तें बऱ्या तरान जावंक सोम्यान आमकां आदार दिल्लो आसा आमी कसले अडचणेक सांपडलेल्या वेळार त्या अडचणेंत हांव कोणा एका मनशा मुखांत्र मोगाच्या व्यक्ती मुखांत्र आमकां आदार लाभलेलो आसा आमकांय हेरांक कोणायकी कुमोग करचें एक भाग ताणें आमकां फावो केल्लें जावंक पुरो ह्या सर उपकारांक आमी जेजू करगान दिवया आमच्या काळजांत हांव ताका आमी होगळाप दिवया आमकां कळीत नातलें अंदूच्या वर्सा हे नोवेना आनी फेस्त समरूम आमकां मेळात गी पूण हें भाग आमकां फावो जालां आनी मुखारी सगळें फेस्ताचें कार्य बऱ्या तरान जातलें नोवेनाचे दीस बऱ्या तरान जातले आनी की हांगासर हजार आनी हजार सांजुजे वासाचे भक्तीक येतले आशिर्वादान जोडून वेतले मुखार आमकां बरो हावो मेळटलो आनी सगळीं आयोजीत केल्लीं कार्यां बऱ्या तरान जातलीं म्हणून आमी पातयेया आमी बरवसया आनी मुखारी आमकां मेळोवंक आशिल्ल्या सर्व आशिर्वादां खातीर येदोळ आमकां लाभलेल्या आशिर्वादां खातीर उपकारी मनान आमी सोम्याक अर्गां दिवन गव्यांक गीत अर्गां दितां हांव सर्वेस्परा तुवें केल्ल्या त्या सर्व उपकारांक व्हडा संतोशान भक्तीन मानान हर्सितां तुजें नांव पानांको 193 193 अर्गां दिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्ल्या त्या सर्व उपकारांक व्हडा संतोशान भक्तीन मनान हर्सितां तुजें नांव अर्गां दिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्ल्या त्या सर्व उपकारांक व्हडा संतोशान भक्तीन मनान हर्सितां तुजें नांव आतां सोम्या आज हांव जावं म्हण पवित्र तुजें नांव आत्म्याक सदांच धन्या मोजारा सगळें म्हाका पाव अर्गां दिता हांव सर्वेस्परा तुवें
केल्या त्या सर्व उपकारां व्हडा संतोषान भक्ती मना हर्षिता तुझे नाव उदार काळीज दी देवा कशा तुझी करी सेवा देख बोरी दिवन म्हज्या पेल्या नाव तुझे परगडच्या अर्गां दिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्या त्या सर्व उपकारां व्हडा संतोषान भक्ती मना हर्षिता तुझे नाव अर्गां दिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्या त्या सर्व उपकारां व्हडा संतोषान भक्ती मना हर्षिता तुझे नाव भाऊ भयणीनो ह्या नोवेनाक ह्या आराधनाक ह्या पवित्र तळाक येता आसतना आमच्या मतींत आमच्या काळजांत सबार चिंतनां सबार बोगणां सबार गरजो आमी हाडून आयिल्लीं आसात आनी तांतले सबार व चडावत गरजो मनशांनी खंडीत जावन सुदारूंक जायना तसल्यो सुदारसूंक जायना तसल्यो जावंक पुरो आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत कोणी पिडेस्त आसा आमच्याच जिणेंत कितें योजन आमी घाल्लें आसा मुखार कितें एक कार्य जावंक आसा आमच्या जिणेंत कितें चड उणें घडलां आमच्या जिणेंत खंयच्यान संगतीन आमी सलवणी भोगल्या ते मात्र न्हय आसता सोम्याचो आशिर्वाद सोम्याची बेसांव ताचो सांगात खंडीत जावन आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आमकां गरज आसा तर मुखल्यो थोड्यो घडयो सोम्या समोर आमच्यो गरजो आमच्या मतीन गोंयचीं चिंतनां आमच्या काळजाचे अत्रेग आमचे तेसांवां आमचे इरादे कोणायकी आमी आमची मागणी बसयल्यान तर ते आमच्या मोगाच्यांक कोणायकी मागोवंक म्हणून आमी हांगासर आयल्या जाल्यार त्या व्यक्तींक जावं पुरो आमच्या सेसंबरा खंयच्याय धर्माची ती जावं दी कोणायकी सोम्याच्या बेसांवाचो गरज आसा तर सर्वांकी ह्या आल्तारी मुखार आमी सोम्या समोर हाडया जेजूच्या परगट जिणये वेळार सबार जाणां भलायकी जोडच्या खातीर जेजू लागीं आयिल्लीं बार्तिमेव तसलो कुरडो केप्पो मोनो तोंटो जाकेवा तसलो पातकी सुंकागार सबार काळात हांव रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टोवन आसले त्या स्त्रिये बरी सबार जाणां सोम्याक मेळोवंक आयिल्लीं सबार जाणांनी जेजूक तांच्या घरा आपोवन व्हेल्लें पेद्रूची सासूमाई तापान न्हिदलेल्या वेळार
भोवशा जेजूक पेद्रून ताच्या घरा आपूण व्हेल्लें जावंक पुरो. शतपती ताच्या साकरांक धाडन जेजूक आपल्या नौकराक बरें करच्या खातीर जेजूक आपल्या घरा आपोवंक धाडटा. जायराची धूव मरण पावल्ल्या वेळार जेजू ताच्या घरा ताणेंच आपयिल्ल्याक वचून ताच्या दुयेक जिवंत करता. मार्था मरी तांचो भाव मरण पावल्ल्या वेळार तांच्या घरा सदां येवचो सोमी खंडीत येतलो म्हणून राखून आसली आनी जेजू तांकां बुजोवंक गेल्लो. आरीच्या पिडेन कश्टोन आसलेल्या व्यक्तीक कटल्यार तावन उठोवंक हालोवंक जायनासल्या व्यक्तीक ताच्या इश्टांनी हांतुळणां समेत जेजू लागीं हाडटा आसतना जेजू आसल्या कडेन भितर वचोवंक जायनासल्या वेळार पाक्यार तावन ताका जेजू सामकर ताणें देंवयल्लें. आज सोमी हांगासर आल्तारीर आसा सक्रामेंताच्या रुपार. सक्रामेंतांतल्या जेजून संवसारार अजापां केल्लीं आसात, ह्या सुवातेरी अजापां केल्लीं आसात. तर आमी आमच्यो गरजो आमच्या मोगाच्यांक, आमच्या कुटुंबाच्यांक, आमच्या सेसमाऱ्यांक त्या घराच्या पिडेस्ताच्या इश्टांनी ताका हाडलेल्या बरी ह्या सर्वांक आमी सोम्या समोर आतां हाडया. कुडीच्या पिडेंत मात्र न्ही, काम नासतना जावंक पुरो सबार जाणां निराश जाल्लीं आसात. कसल्याय आमाल पियोवण्याक मादक द्रव्याक बली जावन जिणी सगळी पिड्ड्यार केल्ली आनी त्या बंद पासांतून सुटका जोडूंक आशेवची आसा जावंक पुरो तांकां आमी व्हंकल जेजूच्या पांय तळा हाडया. वायट सालीक वायट जिणयेक सांपडलेलीं सबार जाणां आसात जावंक पुरो आमच्या वळखीचीं, तांकां आमी जेजू लागीं हाडया. आमचीं भुरगीं सबार तेंपा उपरांत परत्यांनी इस्कोलाक वेतात. इस्कोलांत बरोवंक शिकोवंक एका सुवातेर बसून लिसावन शिकोवंक तांकां आतां कस जाता जावंक पुरो. लिसांव करचें, लिसांव आयकुवचें ती संवय इल्लीशी चुकोवन गेल्या तांकां आतां. ते आमच्या नेणट्या भुरग्यांक आमी हांगासर हाडया, सोम्याच्या पांय तळा तांकां आमी दवरया. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या सेसमार, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या वळखीच्या मदें कोणी लग्नाचो सक्रामेंत जोडूंक आसत जाल्यार तांकां आमी सोम्याच्या पांय तळा हाडया. आमी नोवेनाक येता म्हणटा आसतना कोणें आमकां सांगलां जावंक पुरो थंयसर गेल्ल्या वेळार म्हजे खातीर माग म्हणून. सबार जाणांक आमी इंच सांगलां जावंक पुरो तुजे खातीर हांव मागतां म्हणून. ताका सर्वांक सोम्याच्या पांय तळा आमी हाडया. काम नासतना एक काम सोदून आसचीं सबार जाणां युवा जाणां आसात जावंक पुरो, शिकप जालां तांचें. फाटल्या तेंपाच्या ह्या परिस्थिती वरवीं सबारांक कामां नासतना
असलीं कामां साबार जाणांक तीं कामां ताणें होगडायल्यांत तांकां आमी सोमयाच्या पांय तळा हाडया. बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडलेल्या वेळी हें कशें जावचें म्हणटा आसतना बडवो म्हणटा, देवाक सर्व संगती साध्य. जेजून म्हणलें आसा, एका सासवाच्या खणा तितलो बोवाड तुमकां आसत जाल्यार ह्या रुखाक हांगासर तावन हुमटून दर्यांत वचून पड म्हळ्यार तो रूख तसो जातलो म्हणून. त्या बोवाडतान आमी सोमया समोर आमच्यो गरजो दवरता आसतना प्रत्येक जावन ह्या वेळार आमी मागया आमच्या भाग्यवान पापा साहेबाक, पापा फ्रांसिसाक व्हरती जबाबदारी बऱ्या गवळ्यान ताच्या हातांत घाल्या. प्राय सोडून येता आसतना ताची जबाबदारी, ताचें मिसांव ताणें करूंक आसा. सगळ्या संवसारार आशिल्ल्या बावार्थ्यांक मुखेलपण ताणें दिवंक आसा. सोमयाची खुशी लोकांक करूंक ताणें प्रेरण दिवंक आसा. सोमी ताका विंचून काडलेलो, ताका मागलेलो, ताका बऱ्या भलायकेन सांबाळून दी. ताच्या मतीन बरी चिंतनां, बऱ्यो आलोचन्यो, ताका शाणेपण, बुदवंतकाय, जाणवाय दिवून दी. ताणें घेवचे निर्धार बऱ्या तरान घेवंक, ताका आदार, सल्ला, सुचन दिवच्या सर्वांतावन ताका सहकार मेळोवंक, ताणें करूंक आशी सर मिसांव पळयना यशस्वी जावंक आमी सोमया कडेन मागया आनी आमी गावया, आयक म्हजें मागणें सोमयान देवा. आयक म्हजें मागणें सोमया देवा, उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा. मागया आमी भाव भयणीनो संवसाराच्या सर्व राष्ट्रांच्या मुखेल्यांक, लोकांनी तांकां विंचून काडलेले लोकांचे फुडारी, लोकांचे मुखेली ते, तांणी सर्वांनी तांच्या तांच्या देशांत, राष्ट्रांत लोकां खातीर तांचे मुखेलपण उपयोग करूंक, निस्वार्थी जावंक, प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्यांक, गरजेवंतांक आदार दिवंक, आमच्या देशाच्या मुखेल्यांक सगळे स्वार्थान बरोवन गेल्यात. मुखेली जावचेंच आपणा खातीर, आपणाच्या कुटुंबा खातीर खंयच्या तरान कितें लूट घेत म्हूण चिंतून आसात. ह्या सर्वांची सोमी मनां परिवर्तन करूं. सोमयाक कितेंच असाध्य न्हय. तांच्या जिणयेंत कसलीपणी गणितां घडोवन तांचें तें परिवर्तन तो हाडूं. दुर्बळ्यां खातीर, कश्टांतल्या खातीर आनी प्रत्येक जावन फाटल्या दिसांनी आवरा वरवीं, हेर साबार गणिता वरवीं, पिडे वरवीं कश्टून आशिल्ल्या लोकांक ताणें आदार दिवच्या खातीर, मोलांत सोडून येत आसतना, काम नासतना लोक कश्टून आसा तें ताणें समजून लोकांच्या बरेपणा खातीर तांची जबाबदारी, तांचो अधिकार ताणें उपयोग करूंक सोमी तांकां जाणवाय दिवं दी, शाणेपण दिवं दी आनी तांचें थंय असलें बरें मन घालून दी म्हणून आमी मागया. म्हजें मागणें सोमया देवा, उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा. भाव भयणीनो आमी मागया संवसारार जेजूचे पाटलावदारी म्हणल्या खातीर कश्ट दगदणी भोगच्या आमच्या भावा भयणींक, क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर
क्रिस्ताचे म्हणल्या खातीर सबार तरान सबारचो लोक कोसटून आसा. सबार गांवांनी असल्या लोकांक जिविशी मारतात. सुमी तांचे सवें रावूं, तांकां धैर्यान बरोवं, तांचो बोवार्थ सांबाळूंक तांकां आदार दिवं, तांकां कश्टितेल्यांचे मनांत तो परिवर्तन करूं. तांणी करचें सारकें न्हय म्हूण तांणी समजोवन सर्व धर्माच्या लोकांक तांचो धर्म पाळचें स्वतंत्र आनी त्या धर्मा प्रकार जियोंक कोणेय कसली बंदड घाली नासतना आनी विशेश जावन आमकां क्रिस्तांवांक सोमयाच्या पाटलावदाऱ्यांक आमच्या देशांत आमचो बोवार्थ उचारूंक, आमचो बोवार्थ संभ्रमूंक आनी आमचो बोवार्थ आमच्या घरांनी, आमच्या सत्संबार, आमच्या फिरगजेंत आमी काम करच्या कडेन बऱ्या तरान आमी आमचो बोवार्थ जियोंक सोमी आमकां सगळ्यांकी ताज्या कुरपे बेसांवांनी भरूं दी. आनी प्रत्येक जावन कश्टतल्या सोमयाच्या पाटलावदाऱ्यांक सोमी तांचे सवय रावून सर्व तराचो आदार लाभोवन दी म्हणून मागया. म्हजे मागणे सोम्या देवा, उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा. मागीर आमी फाटल्या दिसांनी आवर वरवीं जावंक पुरो, पिडे वरवीं जावंक पुरो आनी हेर खंयच्याय प्राकृतीक विकोपा वरवीं कश्टतल्यांक सरकारांतावन गरजेचो आदार लाभों, बऱ्या मनाच्या मनशांतावन तांकां कुमोक मेळों, तांचे कश्ट तांच्या जिणेचे पुरासण हळू करूंक सोमी तांचे सवें रावून तांकां गरजेचो सर्व आदार लाभो म्हणून आमी मागया. म्हजे मागणे सोम्या देवा, उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा. आमी मागया सर्व गवळी बापां खातीर, आमच्या दियेसेजेच्या गवळ्याक, पिटर पॉल साल्डानाक, निवृत्त गवळी एलोशियस पॉल डिसोजाक, संवसारांतल्या सर्व गवळ्यांक बिस्पांक सोमी ताज्या कुरपेन बरों. तांच्या तांच्या दियेसेजीन तांची जबाबदारी बऱ्या तरान चलोवन व्हरूंक, लोकांच्या बरेपणा खातीर सारके निर्धार घेवंक, दियेसेजींत बरें मुखेलपण घेवंक सोमी तांकां आदार दिवं. सर्व याजकां पासत आमी मागया. विशेश जावन आमच्या दियेसेजींत सेवा दिवचे याजकांक, एका म्हयन्या भितर 2 जाण आमचे तरणाटे याजक काळजा आघातान मरण पावले. ते दोनूय फिरगसघरांक तांच्या कुटुंबाच्यांक व्हडतो आघात. सोमी जे सर्व याजकांक बऱ्या भलायकेन सांबाळूं, आमच्या भलायकी याजकांक सुटसुटीत तो करूं, लोकां खातीर तांणी तांची योजना आनी प्रत्येक जावन तांचो वावर भेटोवंक ह्या पवित्र तळार सेवा दिवच्या याजकांक, हांगासर सेवा दिवंक येवच्या याजकांक, आमच्या दियेसेजींतल्या आनी संवसारांतल्या सर्व धार्मिकांक, धर्म बाबा भयणींक सर्वांक सोमी राखों, बरी भलायकी तांकां दिवन निवृत्त जाल्ले याजक आसात तांच्या सगळ्या जिणेंत लोकांची सेवा करणं आज उतर प्रायर्ती आसात, धर्म बाबा भयणी आसात, तांकां सगळ्यांकी सोम्या समोर हाडया. तांच्यो गरजो सोमी जाणा, तांकां ताज्या आशिर्वादांनी बरो म्हणून आमी मागया. म्हजे मागणे सोम्या देवा, उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा.
आमी मागया आमच्या घरांनी आसलेल्या मलगड्यांक पिडेस्तांक तांच्या तरणाटपणार इगर्जेक येवन सक्रामेंताचें आराधन कर मिसाचें बलिदान तातूंत भाग घेवन सोम्याक तांच्या काळजान घेवन तीं जियेल्लीं प्राय वरवीं पिडे वरवीं ह्या सुवातेक जावंक पुरो इगर्जेक तांकां वचोवंक साथ दिना सोमी हांगा तावनूच तांचेर आशिर्वादांचो शिंवर घालूं म्हणजे मोगाची सबार जाणां परगांवांत आसात कुटुंबाचो दिसपट्टो ग्रास जोडच्या खातीर मस्त त्याग सॅक्रिफायस करन आसात एकसूरपण तांकां भोगता कामाची पुरासाण मुखार काम मेळत गी उरत गी भिरांत सोमी तांकां सगळ्यांकी राखून व्हरूं कामाक वेतना पाटी येता आसतना तूं तांकां सांबाळूं एकसूरपण भोगतना पुरासाण तांकां जाता आसतना सोमी तांकां ताजो सांगात दिवं सर्व आमच्या खाजरी जोड्यांक सोम्या समोर आमी हाडया सोमी ताणें केल्लें समर्पण जियोंक ताजें कुटाम मागण्याचें जेजूक साक्ष दिवचें तसलें बगसाण्याचें कुटाम जावन बांदून हाडूंक आनी विशेश जावन भुरग्यांक बरी देख दिवंक सर्व आमच्या खाजरी जोड्यांक तो ताज्या बेसांवांनी बरोवं ज्या घरांनी आसात विधवी स्त्रियो मरण पावून विदूर जाल्ले आंकवारी बेस जियोवन आसलीं सबार जाणां तांकां सोमी ताज्या कुरपे बेसांवांनी बरोवं सोम्या समोर आमी हाडया आमच्या तरणाट्यांक युवा जाणांक काम करतल्यांक काम बरें करूंक काम सोदून आसल्यांक एक बरें काम मेळोवंक शिकप करच्या सर्व युवा जाणांक शिकपा थंय ताणें तांचें मन दवरूंक वायट संवय येतावन वायट जिनी येतावन ताणीं सुटका जोडून विशेश जावन मादक द्रव्यांक आमाल पिवण येतावन पयस आसूंक मोबायलाचेर चड वेळ कुरसून मोबायलाचे गुलाम जाल्ल्यांक तांकां ताजे तावन सुटका मेळोवं निराश जाल्ल्यांक सोमी बरवशान बरोवं आमच्या नेणट्या भुरग्यांक तांचें शिकप बऱ्या तरान करूंक सोमी आदार दिवं इस्कोलाक येताना पाटी येता आसतना तो तांकां राखून व्हरूं बावार्थान तीं भुरगीं व्हड जावं आमच्या दिसपट्ट्या ग्रासाचेर आमच्या व्यापार वहिवाटाचेर आमच्या कृशेचेर आमच्या बेळ्याचेर आमच्या गोरवांचेर फुलां जड्यांचेर तोटाचेर आनी आमी दिसपट्टो ग्रास जोडूंक करच्या सर्व वावराचेर सोम्याचो आशिर्वाद मागया सोमी ही आशिर्वाद आमचे सवें आमच्या घरा आमच्या कुटुंबाक आमच्या सेसमरा वाड्याक आमच्या फिरगजांक हांगासर तावन तो उदंड मापान धाडूं म्हणून आमी मागया आनी दिंबेर पडया येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत आमी गावन सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक तयार जावया येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करुया पुरविल्ल्या त्या रूपा पोतला नव्यो रिते आदार्या सोलवून वेच्या हस्कत वेश्म्या काबाडताचे बळ दिव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासांनी स्तुती जावं होली महिमा ससना ससना एका साळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वाडटा आमेन प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ती आमी बगीत सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं आमकां दयेन तूं फावो कर
जो जियेताय राज करताय ससनाच्या ससनाक. संतोषाचे बोबाट मारा सोमेशच्या नागाला अर्घादिया दिनवासुया देवाच लोकानो संतोषान बोकार प्रतये सोम्याची कर सेवा ताचे समोर ये उल्हासा कीर्तन मानाताच्या संतोषाचे बोबाट मारा सोनेच्या नागानो अर्घादिया दिनवासुया देवाच लोकानो. ह्या जुजेवाज बापाक भेटयल्ल्या पोंतळार आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार आमी मागता. मोगाच्या ह्या पवित्र तळार आमी आशेल्लें मागल्लें जुजेवाज बाप देवा लागीं विनंती करून आमकां दिता म्हणल्यार बरवशान आमी हांगासर संगता मेळट्या. संगताच आयच्या दिसा हें सगळें आराधनाचें मिसाचें नियाळाचें मुखेलपण घेवंक आसचो आमचोच पाणीर फिरगजेचो विगार मनादीक बाप विक्टर डिमेल्लो तांकांय हांव बरो येवकार मागता. वाराड्याक नवेत ते आयल्यात आनी पयल्या फावटी हांगासर तांणी पावता आसतना तांकांय तांच्या मिसांव सुफळ जावं दी म्हणली आमची आशा. आनी आयच्या दिसा हांगासर मिसां मुखांत्र जुजेवाजाचो आदार मागला. जुजेवाजाच्या नांवी बरेपण आशिल्ल्यान जुजेवाजाच्या नांवी बरेपण हर एकल्याक लाभा जाय म्हणली आशा घेवन हांगासर इरादे दिल्ले तुमच्या मुखार हांव दवरतां. पौल डिसोजा फजीर अर्गान जावन मिस्तेला. घरच्या आल्मा खातीर पौल डिसोजा फजीर. चार्ल्स डिसोजाच्या आत्म्या खातीर पौल डिसोजा मिस्तेला. तशें विन्संट रॉच ताच्या आत्म्या खातीर जुलियाना रॉच फजीर ताणें मिस्तेला. मिशेल डिसोजा इरा ताच्या इराद्या खातीर. जुलियाना आनी फ्रांसीस डिसोजा फजीर अर्गान जावन. रायमंड डिसोजा आनी प्रेसिल्ला मुडिपू तांच्या आत्म्या. रायमंड डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मिस्तेला प्रेसिल्ला मुडिपू.
मेरी डिसोजा फजीर अर्गान जावन प्रिमल डिसोजा फजीर अर्गान जावन अल्फोन्स आनी बेनेडिक्टा तांच्या आत्म्या खातीर मिस्तेला मॅक्सिम आमेबल जोझफ डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर मिस्तेला नवीन डिसोजा गोवा जो विन्सेंट गोन्साल्वीस ताच्या आत्म्या खातीर मिस्तेला जो गोवा जॉयडन रॉड्रिगस लॉरेटो अर्गान जावन सेवरीन डिसोजा तिच्या 75 वर्साच्या जल्मा दिसाक अर्गान जावन मिस्तेला तिच्या चुदवे सिस्टर शांतीन लुर्सवाडो रोशनी फेर्नांडीस मोगारनाड अर्गान जावन फेलिक्स सुनीता डिसोजा पांडिकट्टा अर्गान जावन हेलेन लोबो आग्रार अर्गान जावन विल्फ्रेड लोबो मोगारनाड अर्गान जावन प्रिमा क्रास्ता मोगारनाड तिच्या इराद्या खातीर विनोला लोबो मोगारनाड तिच्या इराद्या खातीर संदीप वेगस विटला अर्गान जावन शायनल वेगस विटला अर्गान जावन जॉन डिसोजा तिच्या आत्म्या खातीर आयवन डिसोजा सुरतकल ताणें मिस्तेला मेल्विन डिसोजाच्या आत्म्या खातीर आयवन डिसोजा सुरतकल तशेंच मार्क सांतोमायर सेवरीन डिसोजा आनी सिस्टर गुलेल मीना ह्या सर्वांच्या आत्म्यांक आयवन डिसोजा सुरतकल ताणें मिसां दिल्यान तशें अनविटा पिंटो अर्गान जावन फेर्माई घरच्या आल्मा खातीर फेलिक्स डिसोजा कानांतोर कुटादाजे संतोष आनी लिटा डिसोजा नित्यादर नगर अर्गान जावन ह्या सर्वांक अर्गान जावन मिसां दिल्ल्यांक देव तांच्या जिवितान बरेपण फावो करून दी देवादीन जाल्ल्या सोमेस्तांक सर्गाराजाचें इनाम फावो जावन दी आनी इराद्या खातीर मागल्ल्यांची आशा सुफळ जावन दी संगताच ह्या पवित्र तळाक कुमक केल्ल्या आनी जेवणा खातीर आदार दिल्ल्यांकी सांजूचे वाज बाप देवातान सर बरें मागोवन दिवन दी म्हणलें आमचें मागणें आनी आशा जावन आसा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. भाऊ भयणीनो ह्या दिसांनी ह्या पवित्र तळार कुटुंबा जिविता विशांत आमी नियाळ करना साव आनी आज काजरी जोड्या मदलो मोग ह्या विशयांत आमी नियाळ करता आसतना सर्व आमच्या काजरी जोड्या मध्ये पवित्र मोग निस्वार्थी मोग बोगसाण्याचो मोग एकामेकाची सेवा करचो एकामेकाच्या गरजांक पावचो मोग भरपूर तरान दिसून येवं दी म्हणून ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानवल्लें जावच्याक एक घडीभर सोम्या समोर आमी उबी आसा आमचें उणेपण अस्कतकायी वळखुया आनी ताचे तावन बक्षांनी मागोवन म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसवत भगवान सदांच हांव कुवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळीकायेची जिणी जियोवन तुजे परजेक देखी बरी जिविता मुखांत साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता
आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळीकायेच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हणून आमी मागतां. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. दनियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसाप. तेदवा दनियल म्हणालो, हांवें राती दर्शनांत हें पळयलें. अंतराळाची 4 वरी व्हडलो समंदीर हालयताले. त्या समंदिरांतल्यो 4 व्हड मनजाती भायर सरल्यो, एक दुसरे भाशेन दिसनातली. पयली मनजात शिवा भाशेन दिसताली, पूण तिका गिधाचे पाकाटे आसले. उपरांत हांव पळयत आसतना तिचे पाकाटे काडले आनी तिका धरणी वयली वयर उबारली आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबी केली आनी तिका मनशाचे कालीज दिलें. उपरांत हांवें आनी एक दुसरी मनजात देखली. ती आस्वेला भाशेन आसली. तिचे एक भुज वयर आसले. तिच्या तोंडांत दांतां मदें 3 बरयो आसल्यो आनी तिका कोण म्हणटालो, उठ आनी जाय तितले मांस खा. हाचे उपरांत हांव पळयत आसतना वागुटा भाशेन आनी एक मनजात म्हाका दिश्टी पडली. तिका पाटीर सुकण्याचे 4 पाकाटे आसले, 4 तकल्यो आसल्यो आनी तिका अधिकार दिल्लो. हाचे उपरांत रातच्या दर्शनांत हांवें एक चवथी मनजात देखली. ती भयानक, भिरांकोल आनी बलिश्ट आसली. तिका व्हडले लोंकडाचे दांत आसले. सगळे साबून ती पिठो करताली आनी उरलेले ते आपल्या पांयांनी मस्तिताली. आतल्या मनजाती प्रास ती वेगळी आसली आनी तिका 10 शिंगां आसली. हांव ही शिंगां पळयत आसतना तांचे मदें आनीक शिंग, एक धाकटुलें शिंग भायर सरता तें म्हाका दिश्टी पडलें. ताका जागो करून दिवच्याक पयल्या 3 शिंगांक उमटोवन काडली. ह्या शिंगांक मनशाच्या दोळ्या सारके दोळे आसले आनी बडाई उलोवची एक तोंड. हांव पळयत आसतना शिंवासनार एक जाग्यार दवरली आनी एक जंतो आपल्या आसनार बसलो. ताची वस्त्रां हिमा परी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. ताचे सिंहासन एक उज्याच्या आंगठ्या परी आनी ताची सक्रां जलत्या उज्या परी. ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय वलताली आनी 1000चे 1000 ताची सेवा करतले आनी 10,000 फावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. न्यायसभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उघडली. तेन्ना एक शिंग उलयताले आनी त्या बडायच्या उतरांच्या आवाजाक लागून हांव पळयत आसलो. आनी हांव पळयत आसतना त्या मनजातीक जिवशी मारली आनी तिची कूड उज्यान घालून तिचे भस्म केलें. हेर मनजातीची पदवी काडून घेतली आनी नेमलेलो काल आनी वेळ पर्यंत ताका जियोंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मलबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जनशाशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रा ताची सेवा करतली. ताची पदवी ससनाची पदवी, ती केदींच सोमची ना आनी ताचे राजवडकेचो केदींच नाश जावचो ना. देवाचे उतार हें. देवाचे उपकार. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वखाणा ससनांच्या ससनांक. ताका महिमा दिया आनी वखाणा ससनांच्या ससनांक. पर्वतानो आनी दोंगरानो तुमी सुरेस्पराक वखाणा. ताका महिमा दिया आनी वखाणा ससनांच्या ससनांक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वखाणा ससनाच्या ससनाक. भुमीचेर वाडटात त्या सुरेस्पराक वखाणा. ताका महिमा दिया आनी वखाणा ससनांच्या ससनांक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वखाणा ससनाच्या ससनाक. उदकाच्या झरीनो तुमी सुरेस्पराक वखाणा. ताका महिमा दिया आनी वखाणा ससनांच्या ससनाक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वखाणा ससनाच्या ससनाक. सागरानो आनी न्हंयानो तुमी सुरेस्पराक वखाणा.
ताका महिमा दिया आनी वखणां ससनांच्या ससनांक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससना. दर्यांतल्या माश्यानो आनी उदकांतल्या सर जिव्यानो तुमी सरस्पराक वखणां. ताका महिमा दिया आनी वखणां ससनांच्या ससनांक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससना. अंतराळाच्या सुकण्यानो सरस्पराक वखणां. ताका महिमा दिया आनी वखणां ससनांच्या ससनांक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससना. क्रूर आनी साधू मनजतीनो तुमी सरस्पराक वखणां. ताका महिमा दिया आनी वखणां ससनांच्या ससनांक. श्लोक. ताका महिमा दिया आनी वाकना ससनाच्या ससना. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. दृढ रवा आनी तुमच्यो वखल्यो उखून धरा, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. म्हजो संतोष तुमचे ते आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फर्मायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दी जाय, उरचें तसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, लग्ना जिवेताचो मोग ह्या विशयाचेर मुट्टून नियाळ आमी करया. लग्ना जिविताचो मोग निजावनो पवित्र मोग. ह्या संवसारांतल्या सर मोगा पैकी उत्तीम पवित्र मोग जावन आसा लग्ना जिविताचो. कित्याक एक दादलो आनी स्त्री तांच्या आवय बापायक, बाबा भयणींक सगळ्यांक सांडून वळख नासलेल्या एका व्यक्ती सवें सासणाक जिवच्या खातीर निर्धार घेता. तशें जाल्यान तो मोग पवित्र. आनी पवित्र मोग जाल्ल्या वरवीं मात्र ताणीं दोगांयनी सांगता मरा प्रियान जिवंक साध्य. इंग्लंडांत एक फावटी थोडी युनिवर्सिटी स्टुडंट्स, कॉलेज विद्यार्थी काजरी जिवीत ह्या विशयांत एक रिसर्च करूंक भायर सरतात. आमकां कळीत आसा युरोपांत काजरी जिणी सड्ड तें बाळवना थोडींच वर्सां विंगड वेतात, दुसऱ्यां कडेन लग्न जातात. आनी ह्या वेळार हीं भुरगीं एक यशस्वी काजरी जिवीत सुरू करचें जिये जाल्यार कितें गरजेचें तें सोदच्या खातीर थोड्या साबार वर्सां काजरी जिणी जियेल्ल्या जोड्यांक मेळटात. एकामेकांतावन पयस गेल्ल्या जोड्यांक मेळटात. एकामेकांतावन लग्न विच्छेदन जोडलेल्या जोड्यांक मेळटात. एक फावटी सुमार एक 10-12 जाणां विद्यार्थी तरणाटी भुरगीं एका घरा वचून बेल करता आसतना एकली स्त्री
तांकां भितर घेता, दार उक्तें करता आनी कितें आयल्यात म्हणून विचारता. विद्यार्थी म्हणटात, मॅडम आमकां एक रिसर्च करूंक आसा, एक खाजरी जिवीत बरें जायचें जाल्यार साबार वर्सां सांगाता जिये जाल्यार कितें गरजेचें त्या विशयान आमी रिसर्च करना आसा, इल्लीं सोदनां करना आसा. तुजे सगळें थोडो वेळ आमी उलयत की जायत म्हणाली ती. तांकां भितर काडून गेलें आनी बसून आसतना विद्यार्थी पैकी एकल्यान सवाल केले, मॅडम तुका खाजर जालां गी? आनी तवळ ती म्हणाली, वय म्हाका खाजर जालां. संतोशान म्हणाली, हांसून म्हणाली. दुसरें सवाल, कितलीं वर्सां जालीं? 22 वर्सां जालीं म्हणाली. तिसरें सवाल, तुजो दादलो कितें करता? आनी तवळ ती स्त्री तितल्याच संतोशान म्हणाली, म्हजो दादलो म्हजो मोग करता. तरणाटीं घुस्पटलीं, तुजो दादलो खंय आसा? आनी ती स्त्री म्हणाली, म्हजो दादलो थंय कटल्यार आसा. फाटल्या 20 वर्सां जावन ताका हालोवंक जायना. तो थंय कटल्यार न्हिदोन आसा. तो म्हजो मोग करता, हांव ताचो मोग करतां. विद्यार्थी घुस्पडून म्हणाली, मॅडम काले म्हणटाय तूं? 20 वर्सां जावन तुजो दादलो कटल्यार आसा, तुजो मोग करता, तूं ताचो मोग करताय? तवळ ती स्त्री म्हणाली, इश्टानो, आमी काजर जावन 2 वर्सां मस्त संतोशान आसलें हांव. एक दीस चिंतेन आसलेल्या बरी म्हज्या दादल्याक अवघड घडलें आनी तें अवघड जाल्ल्या उपरांत ताका हालोवंक जायना, तो कटल्यार आसा. ताका ताजें एक बोट सयत हालोवंक जायना. तो म्हजो मोग करता, हांव ताचो मोग करतां. तवळ तरणाटी म्हणाली, मॅडम हें कशें साध्य? 20 वर्सां जावन तुजो दादलो तसो आनी कित्या खातीर तूं ताजी त्या तरान सेवा करनासाय? तवळ ती स्त्री म्हणाली, भुरग्यानो, 22 वर्सां पयलें इगर्जेन देवा मुखार हांवें भास दिल्ली म्हज्या दादल्याक. तुजो मोग करतां, सुखांत दुखांत पिडे शिडेन तुजो मोग करतां, तुका विश्वास रावता म्हूण हांवें देवा मुखार भास दिल्ली. म्हाका कस जातात, ताजी सेवा करूंक चाकरी करूंक म्हाका कस जातात. ताजे तोन म्हाका कांयच मेळना, खंयच्याय तराचें सूख म्हाका मेळना. पूण देवा मुखार हांवें भास दिल्या ती भास हांवें पाळूंक आसा. हर एका दिसा देवा मुखार दिल्ली ती भास हांवें उडासा काडची, ताजी साकरी करची. तो म्हजो मोग करता, हांव ताचो मोग करतां. भाव भयणीनो, बोवा पुरबायेचें चिंता. तो म्हजो मोग करता, हांव ताचो मोग करतां. काजरी जिविताचो मोग, दुसऱ्या कसलोय मोग त्या तरान सेवा दिवंक खंडीत जावन साध्य ना. एका घरा कोणी एकले मलगड्यांची पिडेसाची साकरी करूंक कामाची आसतेत, त्या दुडवाच्या आशे खातीर सेवा करतेत. थोड्या तेंपाक दुसरें कांय बरें काम मेळ्ळें, कांय चड फायदो मेळत उठोन येतात. पूण ही स्त्री म्हणटा, हांवें देवा मुखार भास दिल्या. म्हाका जेन्ना खाजरी जिविताचो मोग एक सोल्लो तो सोल्लो देवा मुखार करची उतर भासती, तुजो मोग करता म्हणून. आनी तशें जाल्यार तो सोल्लो दुसऱ्या खंयच्याय तराचो फायद्याचो म्हाका बरेंपण मेळच्या तसलो तो मोग न्ही. सोल्लो देवा मुखार बसावणी दिल्लो तो मोग. आनी तो मोग सुखा दुखांत पिडे शिडेन ताणें करूंक आसचो. दुसरें खाजरी जिविताचो मोग एक सक्रामेंत. खाजरी जिविताच्या मोगा वरवीं दादल्यान आनी स्त्रियेन दोगांयनी सांगाता भाग्यवान जावंक आसा, दोगांनी पवित्र जावंक आसा. दादल्यान ताजी बसावणी जियेत आसतना, स्त्रियेन ताजी बसावणी जियेत आसतना तांणी दोगांयनी एकामेका चड भाग्यवान जावंक, पवित्र जावंक तांणी आदार दिवंक आसा. खाजर जाता आसतना एका दादलो स्त्री कितली पवित्र भाग्यवंत आसात गी, ताच्या की हर एका दिसा म्हणल्या बरी तांणी पवित्र जावंक आसा, भाग्यवंत जावंक आसा. दादल्यान स्त्रियेक आदार दिवंक आसा, स्त्रियेन दादल्याक आदार दिवंक आसा, एकामेका भाग्यवंत जावच्या खातीर. तांचे उतरां, तांच्यो कर्णो, तांचे संबंध हर एक संगत तांणी करची, एकामेका भाग्यवंत जावंक, पवित्र जावंक तांणी आदार दिवचें. तिसऱ्यान खाजरी जिविताचो मोग देवाचेंच एक आपोवणें. वळख नासलेल्या दुसऱ्या दुसऱ्या आवय बापाय जावन जल्मल्ल्या दोगां जाणांक सर्वेस्पर देव स्वामी लागीं आपयता, तांच्या एकवटाचेर बेसांव घालता आनी तांकां एक मिसांव दिता. वसा
एक बरें कुटाम बांदून हाडा, सांगाता जियेया, पवित्रपणान जियेया म्हणून तांकां आशिर्वाद दिता आनी तें देवाचें आपोवणें, मोगान जियोवचें आपोवणें, मोगाचें आपोवणें देवान ह्या तरणाट्या जोड्या एका दादल्याक स्त्रियेक सांगाता जियोवंक आपोवचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, खाजरी जिविताचो मोग वा लग्नाचो मोग पवित्र कित्याक गी म्हळ्यार त्या मोगाचें स्वरूप खंयसर जावन येता. आमी पवित्र पुस्तकांत सांत पावलान बरयल्ल्या पत्रांत एफेसकारांक जावं पुरो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता. प्रत्येक जावन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा, कशें देवान इस्रायल परजेचो मोग केलो गी तशें एका दादल्यान स्त्रियेचो मोग करूंक जाय. कशें जेजू पवित्र सभेचो मोग करता गी. पवित्र सभा म्हळ्यार इगर्ज, कटवण, हे श्राइन न्ही. पवित्र सभा म्हळ्यार हांव आनी तुमी पवित्र स्नान काण गेल्लीं आनी आमचो जेजू मोग करता. आमी पातकी जाल्यारय मोग करता, आमी ताजे तावन पयस गेल्यारय मोग करता, आमी ताजो अपमान केल्यारय आमचो तो मोग करता. तशें जाल्ल्यान कशें जेजू पवित्र सभेचो म्हळ्यार म्हजो आनी तुमचो मोग करता गी तशेंच एका दादल्यान आपल्या स्त्रियेचो मोग करूंक आसा. आनी तशें जाल्ल्यान खाजरी जिविताचो मोग उरल्या मोगा बरी न्हय. खाजरी जिविताचो मोग पवित्र देवान इस्रायल परजेचो आपल्या परजेचो केल्ल्या बरी, जेजून पवित्र सभेचो केल्ल्या बरी, दादल्यान स्त्रियेचो आनी स्त्रियेन दादल्याचो मोग करूंक आसा. तर भाव भयणीनो, खाजरी जिविताचो मोग म्हळ्यार कितें? खाजरी जिविताचो मोग म्हळ्यार फिल्मांत पळयल्ल्या बरी, सिरियलांत पळयल्ल्या बरी, नाटकांत पळयल्ल्या बरी तसलो मोग न्हय. खाजरी जिविताचो मोग हांवें पवित्र म्हळें. आनी खाजरी जिविताचो मोग 3 संगती उडास्तवर हांगासर आसली काजरी जोडी. खाजरी जिविताचो मोग दिवचो मोग, दिवचो लव टू गिविंग लव, दुसऱ्यांक दिवचो मोग, खाण घेवचो मोग न्ही. आज संवसारार सगळ्यांतल्यान आमी पळयता खाण घेवचो मोग. म्हाका खंयसर तावन मेळटा गी, म्हाका कितें फायदो जाता गी, म्हाका कितें लाभ जाता गी, म्हाका ताजे तावन कितें वय असलो चिंतपाचो मोग. पण खाजरी जिविताचो मोग खंय दिवचो आनी दिवचो केदाळा पर्यंत आपणाकच खाली करून आपणाक दुखता पर्यंत दिवचो. खंय मस्तो आसल्यांतल्यान दिता आसतना कांय फरक पडना. चिंत्या कोणी एकलो दान दिता जाल्यार ताजे कडेन मस्त आसा आनी तें मस्त आसल्यान कांय इल्लें दिलें जाल्यार ताका कांय उणेंपण बगना. तो न्ही, पूण आपणा कडेन इल्लें आसलें जावं पुरो 2 पावटी मात जेवणाक आसलें तांतलें काणी एकलो कांय इल्लो दिता जाल्यार ताका भूक लागतना ताका दुखता. आनी तो मोग दुखचो मोग. आनी खाजरी जिवितांत भाव भयणीनो, खाजरी जोड्यांनी असलो मोग करूंक जाय की दिवचो केदाळा पर्यंत आपणाक दुखता पर्यंत आपूण मोग दिता. पाटी आपणाक मेळना जाल्यारय आपणे मोग दिल्ल्या खातीर आपणाक दुसऱ्यांत मेळ्ळें जाल्यारय तो मोग दिवचो जावन आसा. निज खाजरी जिविताचो मोग आनी दिवचो मोग. तो दुसरो मोग खंय खाजरी जिविताचो बोगसूंचो, फॉरगिविंग लव. जरी तरी बोगसाणें खाजरी जोड्या मदें ना, दादल्या स्त्रिये मदें ना, थंयसर खाजर उरोवंक साध्य ना. बोगसूंचो काजर जावची दोगांय सांत भक्तां न्हय, काजर जावची सादी मनशां, रक्तमासाची मनशां. आनी तांणी एकामेकाक हर एक दिसा हर एका घडये बोगसूंक जायना जाल्यार काजरी जिवीत थंयसर उरोवंक साध्य ना. हांव कुटुंबा जिणेन काम करता आसतना एकली स्त्री म्हजे कडेन कावन्सिलिंगाक आयिल्ली. 6 वर्सां आदीं घडलेलें एक घडीत तिका खांतोवन आसा म्हणून म्हजे कडेन उलोवंक आयिल्ली. 40 वर्सां खाजरी जिवीत सांगातात जियेल्लीं, मोगान जियेल्लीं, मस्त मोगान. तांची भुरगीं काजर जावन पयस आसात, तीं दोगांच सांगाता आसलीं. एक दीस एक रात चुकलो, एक रात एकामेका तावन पयस न्हिदोंक नातलीं. सांगाताच कामा वेळार जावंक पुरो सांगाताच जियेलीं. एक दीस एक रात पयस नातलीं. एक दीस कितें इल्लो मनस्ताप जालो तांच्या मदें, कितें उतर जालें, रागान उलयलीं. आनी राती न्हिदोंक येता आसतना
स्त्री रागान आनी एका कुडांत वचून न्हिदली आनी बागील घालें तिणें रागान दादल्यान त्या कुडाक येवचें नाका ताज्या कुडान न्हिदोवन दी म्हणून. तांचे दोगांयची संवय सकाळीं बेगीन उठोवन च्या पिवन इगर्जेक मिसाक वेचें. हर एका दिसा दीस सुरू करचे इगर्जेक मिसाक वचून. ते दिसा ती स्त्री सकाळीं उठली, च्या केली, आपणाची च्या पियेली, दादल्याक थंयसर मेजार दवरली. तो उठला की ना गे पळयनासतना इगर्जे गेली, मिसाक गेली आनी मिसाक वचून थंयसर तावन कालिंगी बगलें तिका पाठींग गुंत आसतना वो दिसना, ताज्या जाग्यार बसो दिसना. मिसाकेर जालें वो येवंक ना. धांवली घरा वचून बागील उक्ते घालून पळयता आसतना राती न्हिदल्या कडेच मरण पावला. आजून पर्यंत करगता 40 वर्सां तितल्या मोगान जियोवन त्या एका राती अशें जालें निंगी. ताणें मरण पावता आसतना ताजे सांगाता रावोंक गावनातली निंगी. ताका एक गोट उदक दिवंक म्हाका फाव जावंक ना निंगी. त्या दिसाच्या एका दिसाच्या रागान हांवें आतां मरता पर्यंत करगजेमो ती म्हणटाली. हांवें ते दीस ते राती ताका बक्षिल्लें जाल्यार भविश्या तो मरण पावलो जाल्यार ताजे सांगाता हांव आसता आसलीं. आतां मरा पर्यंत हांव करगत बगसून सो मोग काजरी जिवितांत चड उणें घडटा आनी काजरी जोड्यांनी एकामेका बगसून सांगाता जियेत आसतना तो मोग. तिसऱ्यान भाव भयणीनो, काजरी जिविताचो मोग खंय आपणाकच मरचो आनी आनी एकल्या खातीर जियोवचो. आमी मस्त वोटी आमच्या खातीर मरोवंक जाय, आमच्या स्वार्था खातीर मरोवंक जाय, आमचेंच म्हणल्यार चिंतपा खातीर मरोवंक जाय, आमच्या हटाक आमी मरोवंक जाय, आमच्या गर्वाक आमी मरोवंक जाय आनी आमच्या रागाक आमी मरोवंक जाय. असल्या संगतीक आमी मरता आसतना आमच्या काजरी जिविताचो मोग पवित्र जाता आनी तो मोग काजरी जोड्यांक सांगाता हाडटा. तर आज काजरी जोड्या मदल्या मोगा विशयांत आमी इतलेशे नियाळ करता आसतना सर जोड्यां मदें असलो मोग आसूं दी. तो पवित्र मोग तांकां सांगाता दवरूं दी आनी त्या पवित्र मोगा मारिफात ती देवाचो मोग बगून दिवं म्हणून ह्या मिसावळार प्रत्येक जावन आमी मागया. आनी खंयचेंय जोडें तांच्या संबंदान कांय इल्लीं फुटां आयल्या, तांचे मदें मोग ना, कलिंगी फारीकपणाची रागाची आसात संगती, त्या जोड्या खातीर प्रत्येक जावन आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतच आसूंक पुरो, आमच्या वळखीच्या मदें आसूंक पुरो, आमच्या वाड्यांत आसूंक पुरो, तसल्या जोड्यांक ह्या आल्तारी मुखार उंडो वायन उबारता आसतना आमी हाडया. सोमी तांचे थंय बगसान्याचो स्पिरीट हाडून दी आनी तांचें जिवीत नंदन करून दी म्हणून आमची मागणी सर्गींच्या बापा समोर आतां दवरया. तुमची जबाब. बापा आमची मागणी आयक. बापा आमची मागणी आयक. सर्गींच्या बापा आमची पवित्र सभा म्हणलें कुटाम चलोवन व्हरच्या बापा साहेबाक, सर गवळी बापांक, येजाक, धार्मीक भाव भयणी आनी लायक मुखेल्यांक तुज्या विसनार देण्यांनी भर. एका काळजाची आनी एका मनाची जावन कातोलीक पवित्र सभा भवार्थान आनी मोगान वागोवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या देशाच्या सर मुखेल्यांनी स्वार्थ सांडून आमचो देश मोगाच्या आनी सताच्या वाटेन चलोवन व्हरच्याक आदार दी. आमच्या देशाच्या हर एका कुटुंबान सर्वतोमुख अभिवृद्धी जोडच्या दिशेन वावुरच्याक आमच्या मुखेल्यांक प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमच्या पिरगेजेच्या सर कुटुंबांक तुका समर्पिता. आमची कुटुंबां भावार्थाची आनी मोगाची पाळणी कर. कुटुंबांच्या सर वडिलांनी तांची कुटुंबां तुज्या पुताच्या वाटेन चलोवन व्हरच्याक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा ह्या पुंतलाक येवच्या हर एक भक्तिकांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांच्या काळजाच्या यात्रेक बागय. तांच्या कुटुंबांनी आजचे सर उणेपण भरती करून दी. तांची कुटुंबां भावार्थाची आनी मोगाची बंदेराक कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा हे नवेन चलोवन व्हरूंक आदार दिवच्या आमच्या येजांकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या मिसवांत जैत लाभय. क्रिस्ती कुटुंबां पंचास तांच्या वावरांत फावो ते सांगातपण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा ह्या पुंतलाक येवच्या सर्व पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. आमच्या कुटुंबांनी विविध पिडेन वळवळच्या सर्व पिडेस्तांक
गोंडकर पिढा सोसंक बोलदी तांची सक्री करतल्यांक बेसवानी बरमन मागता बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा ह्या सांज जुदेवास बापाच्या बापाच्या पोंतलाक दान दिवच्या सर्व दानींक हिता चिंतकांक मगाची सेवा अर्पणच्या सर्व फिरगजगारांक गांवांत तशेंच परगांवांत वावर करच्या सर्व आमच्या मगाच्यांक तुझ्या आशिर्वादानी बर तांचे कुटुंब जिवीत पवित्र कर तांच्या सॅक्रिफिसाक 100 वांट्यांनी प्रतिफल लाभय म्हणून मागता बापा आमचे मागणे ऐक. काकुलदारा बापा तुझ्या समोर दवरली आमची सर्व मागणी दयेन तूं स्वीकार कर. ही आम्ही मागता तुझ्याच पुता जेजूचे नावी. आमेन. संगी बेटे तरी आयन तुगे ये बाबा स्वीकार स्वीकार कर बाबा काणीक मोगान दितां तुका आशीर्वाद कर मोगान तुझ्या देव जीवन आमचे नंदन कर. बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान चड पदवेदार देव बापाक मानवलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या क्या पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेव. सृश्टीच्या रचणारा सर्व मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीत मोगान भेटिले मागणे आनी कालतेपणाचें सादेन जिवीत तुका भोव मानवलें. हे सचे गुण आमच्या काळजान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या सेवका सांजुजे वासा पासोत आमी तुका दिन वाचताव. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळीकायच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावंक फावो केलोय. हे ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदूतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडन ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन
कश्ट आनी मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वाडोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे जीवन हो आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो ही सडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेलांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इस्तगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पडसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मुरये देवाची माये सांगाती, भगवंत जुजेची जपती, भगवंत धर्मदूत, भगवंत जुजे वासन सर्व काळी तुका मानवल्यांच्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवणदाराची जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धैर्य घेवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत सवस्थकाय शांती समाधान माया मोग आमकां दी. सर्गींचें भाग आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर आनी ह्या पुणशाळाक आयिल्ल्या ह्या तुज्या भुरग्यांच्या बोवार्थाचेर दीस घाल.
तुझे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुझी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती समाधान सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबा भयणीनो पळया जेजू क्रिस्ताक देवाची शेळी ही संसाराचे आनी आमचे पाप करता. ताच्या जेवणाक आमकां ताणें आपयलां. आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. फूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. काळजादारार सोम्या तुझ्या आयलाय. दार उगडून बन्या राखून रावलाय. हे सोम्या तू काळजान म्हज्या परते प्रकाश संसर्गीच्या. काळजादार तुझ्या हांव येवन रावता. मोगान उलो दिता. जर म्हाका वळखताय तर मोगान उगडताय. काळजांत येवन राजांव करता. काळजादार सोम्या तुझ्या आयलाय. दार उगडून दर्या राखून रावलाय. हे सोम्या तू काळजान म्हज्या परते प्रकाश संसर्गीच्या. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बागे दिसा तुझ्या पोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोशी केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजान चडय. आनी सांजुजे वाजाच्या परजळी शिकोवणी आनी देखे वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कोरपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. तकली बघया. सर पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारूं. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बाबार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां रावो. मोगाचेनो आयच्या दिसा हांगासर हो संभ्रम नवेनाचो चलोवन व्हेल्ल्या आनी तशेंच आमकां हर एकल्याक भक्तीपणांत वांटेली करून देवाचो आशिर्वाद जोडूंक आदार दिल्या.
माननीक बाप विक्टर डिमेल्लो पानेर फेरगेजेचो विगार सर्व यात्रिकांच्या नावी आमी दोगी पाद्र्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा ह्या वारेड्याक तुमी नवेच जावन आसता मुखल्या दिसांनी तुमच्या सांगातपणांत ह्या पवित्र थळार बरेंपण जावंक आसतलें तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं सांज सेवास बापा होगला पाणी मांडुगा कृपा मागून दे बापा विज्ञान सांडे नाका जेसू सकरो तुळशी सावर संदेश दासो प्रसार केरो विज्ञान वारा प्रोत्साहनी दुगा दुबळ्या धक्क्यांक मोगादार तुवें दिलो सांज सेवास बापा होगला पाणी मांडुगा कृपा मागून दे बापा विज्ञान साडी दयाकन बसया मोगाच्यान ह्या पवित्र थळार सुजेवाचा बापाच्या पांयांतळी जायते काळजाचे यात्रेक घेवन हांगासर तेसावां रोपी बरयल्लीं सगळीं तेसावां सकडांचे हांगासर आसात आनी सांगाताच फोना मुखांत्र मागोवंक विचारलीं ह्या सर्वांक सांगाता घेता आनी जुजवाज बापाच्या पांयांतळी भेटोवन आशेवल्या मागल्ल्या आनी बरवसोन आसच्या हरी एकल्याक जुजवाज बाप देवातावन बरेंपण मागोवन दिवन दी म्हणली आमची आशा हांगासर आयिल्लीं अर्गां तशें तेसावां तुमच्या मुखार हांव दवरतां 5 जाणांक मागलो उपकार सांजुजेवाज बापाच्या मजतीन लाभला देखून अर्गां पाठयल्यात गाडी बऱ्या मोलाक विकून गेल्ल्याक अर्गां दिल्यात घरचें काम बऱ्यान संपोवंक आदार जाल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात एग्जामांत पास जाल्ल्याक एकल्यान अर्गां पाठयल्यात घाय जाल्लो पायल्स प्रॉब्लम कफाचे समस्ये गूण केल्ल्या खातीर जुजेवाज बापा लागीं मागल्लें ताका अर्गां पाठयल्यात ह्या पवित्र थळार येवंक फावो केल्ल्याक अर्गां दिल्यात घरच्या सर्वांक बऱ्या भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां पाठयल्यात 2.5 वर्सां आदीं बोर काडटना जुजेवाजा लागीं मागल्लें उदक मेळ्ळें कोरोना निमती हांगासर येवंक गळाय जाली पूण हे दळ पर्यंत जुजवाज बापान सगळें बरें केलां त्या खातीर अर्गां पाठयल्यात तशेंच तेसावां दुबय काम सोदून वेच्या एकल्याक बरें काम मेळोवंक एकल्याक शिकोवंक आनी अक्षराची वळख जावच्याक बरी भलायकी हाताची पांयांची पाटीची गोमटेची बावळ्याची गांठीचे दूख गूण जावच्या खातीर 22 जाणांनी मागला एग्जामांत बरी रिजल्ट मेळोवंक तेगांनी मागला घरचें काम बऱ्यान जावंक डॉक्युमेंटाचें काम बऱ्यान जावचे खातीर काडिल्लें रीण बऱ्या रितीन फारीक करूंक 4गांनी बाळंटेर बऱ्यान जावंच्या 4गांक गुरुवारीक बरी भलायकी मेळोवंक तेगांक एकल्याचे दोळ्याचे दिश्ट सारकी जावंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत 11 जाणांक एका भयणीचें दांता सायडींतलें रगत गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक 12 जाणांक घरांत शांत समाधान आसूंक 13 जाणांक 13 कुटुंबांनी घरच्या परिसरांत आसचे समस्ये परिहार जावंक कामांचे समस्ये परिहार जावंक बरो फुडार मेळोवंक 7 जाणांक बरें शिकून परिक्षेंत मार्क्स काडूंक 4गांक भायल्या गांवांत बऱ्या कामांची विजा मेळोवंक 2गांक भुरग्यांचे देणे फावो जावन जुजवाजाच्या थळार त्या भुरग्याक हाड नेवचें भाग फावो जावच्याक तेगांक घराक लोन बेगीनच पास जावंक कुरी फंडाचे केस कांय बादाक जायनाशें राखोवंक फुलां झाडांक लागल्ली कीड वचोवंक आनी बरीं फुलां जावंक घराक मारो कसली अडकळ नासतना जावच्याक घर बांदूंक आदार लाभच्याक 2गांक
एलर्जी गूण जावंक 5 जाणांक, माथ्याचे कातेची एलर्जी गूण जावंक 4 आंगार पडिल्लीं खातां गूण जावच्याक 1, फ्लॅट विकून वचूंक, एकल्याचो जागो विकून रीण फारीक करूंक आदार मेळच्याक, पांयांची दूख हुलोप गूण जावंक, एकल्याचें प्रोजेक्ट बेगीन जावन बरें काम मेळोवंक, सबार तेंपांतान विकूंक आसचो जागो विकून वेचाक, BP तकली फटाफट टेन्शन उणी जावंक, 12 वर्सांतान पिडेस्त आसच्या एकल्याक बरी भलायकी मेळोवंक, एका नर्साक बरी भलायकेनी काम करूंक आदार जावच्याक, एकल्याचें पोटाचें इन्फेक्शन गूण जावन बरें काम मेळच्याक, किडनींत आसुल्लो फातर वचोंक, कॅनडा वचोंक कामाची विजा मेळोवंक, एका कुटुंबाक कॅनडाक वचोंक फावो जावच्याक, एकल्यान ताचो वायट सवय सांडूंक, काजारी जोड्यान एकामेका माये मोगान संतोशान सुदर्शन जियोंक 4, एका सेमिनेरिस्ताचें शिकाप बऱ्यान जावंक, शेळीचें प्रॉब्लम गूण जावंक, एका स्त्रियेक बरें काम मेळोवंक, कांदूक ऑपरेशन आसतना गूण जावंक, भायल्या गांवची टिकेट मेळोवन भायर वेचाक, स्ट्रोक जावन सायड नासतना चलोवंक जायना बेगीन चलोवंक जावच्याक मागला, एका क्रिस्तांव जोड्याक काजार जावन 7 वर्सां जाल्ल्यांक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक, आनी हें बरेंपण लाभतना तांणी हांगासर एका दिसाचें जेवण दिता म्हूण बसयलां, तांची आशा सुफळ जावच्याक, इंटरव्यूंत जैत मेळोवन बरें काम मेळच्याक, घरांत आशिल्ले समस्ये परिहार जावच्याक, दोगांक आस्पत्रेन काम मेळोवंक, नव्या घरचें काम बऱ्यान अखेर जावंक दोगांक, बिझनेस बऱ्यान मुंदरसून व्हरूंक, MSc जाल्ल्या एकल्याक बऱ्या कंपनीन काम मेळोवंक, PUC डिग्री बरें मार्क्स घेवन पास जावंक, गव्हर्मेंट जॉब मेळोवंक तेगांक, कोर्टांत आसचे जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक, पयशिल्ली दिश्ट बेगीनच पाटी मेळोवंक, एकल्याच्या तकलेंत जाल्लें सिस्ट ऑपरेशन आसतना गूण जावच्याक जुजेवाजाचो आदार मागला, नवें घर बांदूंक जावंक आशिल्लें सक्कड बऱ्यान जावच्याक मागला, बरें काम मेळोवन रीण फारीक करूंक तांक, एकल्याक दोंपराची दूख गूण जावंक, एकल्यान सांजेच्या मागण्यांक हजर जावच्याक, दिल्ले पयशे बेगीच फाटी मेळोवंक, एकल्याची तकलेची पिडा गूण जावंक, उस्मड श्वासकोशाचे समस्ये बेगीनच गूण जावंक, आमाल पियोने सोडूंक 7 जाणांक, भुरग्यांक बरें उलोवंक जावच्याक, रातीची बरी न्हीद पडच्याक दोगांक. त्या कुटुंबांनी भुरग्यां मदें आवय बापाय मदें भावा भयण्यां मदें समाधानाचें जिवीत मेळच्या खातीर आनी भुरग्यांनी आवय बापायक बरें लाभच्या खातीर मागलां. ह्या सर्वांचे अत्रेक आशा आमी मागल्ले. जुजेवाज बाप देवातान मागोवन दिवन दी आनी आमी एकामेका खातीर मागता आसतना आमचे काळजाचे अत्रेक खंडी जावन देवातान तो मागोवन दितलो. देखून आमी सर्वां सांगाता मेळया दिमी घालया एक आमच्या पानामान मरी आनंद बापा ह्या शेवटा खातीर हात वयर घालूंक जावची. हात वयर घालया आनी जुजेवाज बाप आमकां मागोवन दिता म्हणल्या बरवशान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुजी रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तुमचो देव आनी स्त्रिवी फळ तुज्या खुशीचें जेसू. भगवंते मरिये देवाचे माये आमाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र ज्ञा जसो आनी स्थान सर्वथा आमेन. सांजूचे वाज बापाच्या लदिनेंत आमी म्हणटो घेवया. सुमिया काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा, देवा पुता संवसाराच्या तारोका, देवा पवित्रात्म्या, संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा, गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजूचे वाज बापा, आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडून आयिल्ल्या सांजूचे वाज बापा, दुबळीकायेची जिणी जियोनचो गुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजूचे वाज बापा,
सगळ्या किनाऱ्यान पवित्रपणाचो परमळ पसारिल्ल्या सांजुचे वाज बापा पासून विनंती कर श्रीलंका दगदवणी सांपडिल्ल्या कातोलिकाची बिरमत पावल्या सांजुचे वाज बापा पासून विनंती कर मुर्यमाईचो सेवक जावन आपणाकच मुर्यमाईच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुचे वाज बापा पासून विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासनवेच्या कथोलीक बावडत जीव केल्ल्या सांजुचे वाज बापा पासून विनंती कर कोंताचे भक्तीपणादान मुर्यमाईचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुचे वाज बापा पासून विनंती कर कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुचे वाज बापा पासून विनंती कर देवाचेर भवर्त दवरून जिणेंत आयले सर्व कश्टांवर दैरान सुचुल्या सांजुचे वाज बापा पासून विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुचे वाज बापा पासून विनंती कर भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेडयांक एका गवळ्या कालिंड्यांत हाडूंक वावरलेल्या सांजुचे वाज बापा पासून विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचाडल्या सांजुचे वाज बापा पासून विनंती कर देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले बोगस आमकां सुमया देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आयकम काय सुमया देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले तुमची खर नोवेनांचे मागणे ये सांजुचे वाज तू आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेलफांग त्याच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तान प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजुचे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतालें तुज्या जिणयेन देवाचो परीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक मनशाक तूं सुटसुटीत जालोय अनकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होकडायलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर प्रगट कर सक्रामेन दिवन देवा सरशी हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हणना कष्ट म्हणले तुवें लेखले नाही असो स्पिरीट आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतर प्रगट करून आमची काळजां उबेस कर पेल्याचे बचवे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुचे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आशिल्ल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांचे दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणयेन नवो बरवोसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना बावडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावचें ना म्हणलें तुजे जिणये मरिपा शिकयलाय आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्टां जाल्या तें पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुचे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी सबारान देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकारान देवा संगीत वासाय थंय थावन तुजी मोगाळ दीस आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जीवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेंचे कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पसो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पसो देवा लागीं विनंती कर मौनपणी आमच्या गरजो आमी सांगया घरांनी आसून ह्या पवित्र थळा विशीं चिंतल्यांक जुजे वाज बाप बरेपण दिवं दी आनी ह्या पवित्र थळाच्या उदरगतेक हांगासर सुरवात जायतावन जायत्यांनी हांगासर वावंट घेतला मिनत काडला प्रयत्न केला आदले विगार आनी हांगासर आसचो लोक ह्या सुतुरांतलो ह्या सुमेस्तांच्या वावराक जुजे वाज बाप देवातान आशिर्वादां फावो करून दी हांगासर कुमसाराच्या सेवेक येवच्या पाद्र्याक आनी हांगासर हे नोवेना ह्या भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आयिल्ल्या येवच्या हर एका पाद्र्याबांक हांगासर येवच्या भक्तिकांक जुजे वाज बाप तांचे काळजाचे अत्रेक सुफळ करूं हांगासर कांतारा कुमोक करच्या हांगासर जावचें हें भक्तीपण रेकॉर्डिंग करच्या आनी हे सगळ्यांतल्यान प्रसार जावच्या डिवायन वर्ड चॅनल हाचो मालक स्टीफन मेंडीस आनी ताच्या सगळ्या सिबंदेक जुजे वाज बाप ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागया सांजुचे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेत हांव केदींच पयस वचोंक आमकां सोडी नाका दुस्मानांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर भवडता काडवेच्या संगतीक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी
अशी एक दीस आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुझे संगता देवाच्या सर्गीच्या घरान ससना जियोवचे भाग आमकां मेळाशें कर. सर्व आमच्या पिडेस्तांचो उडास करया. हांगासर आयिल्ल्या हांगासर येवच्या हांगासर चिंच्या हर एकल्याक जुजवाज बाप बऱ्या भलायकेचें देणें फावो करून दी म्हणून मागया. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताने रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्यांतय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितांक करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवाका सांजुजे वाजान आपले जिनिया आनी मरणान जायतीं अजापां करून तेच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडलीं. ताचे विनवणेन आमचो बोवाड तूं वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. हे घडये आमी उचारिल्ल्यो आनी उचारियांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हणून मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरो. सांजुजे वासाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवेत साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो. सांजुजे वास सर्गींच्या राजान बापाचे एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बासायलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून सासणाक संतोष भोगूंक पावो. आनी त्याच सोडवणदारा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदांच रावो. सर्गीच्या वाटे चलोंक शिक. आदार चढून आदार लावय. जोडून दी कृपा दी आमकां उर्बा. माया मोगान सोलोंच्याक मागून दी कृपा. सांजुजे वास बापा होगला पाणी मान तुका. कृपा मागून दी बाबा. विघ्नान साडी नाका. जुजे वास बाबा मागता बेसा. सुगोड करून मोगा मिसा. देवाची खुशी आमी घालता आमच्या. दैवी कृपा मागून दी म्हूण लाले मागता. सांजुजे वास बाबा होगला पाणी मान तुका. कृपा मागून दी बाबा. विघ्नान साडी नाका. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशिर्वाद दी आमकां. आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.